चवथीक आरती वेळार घुमटा शिवाय रंग चढना पूण घुमटाक लागपी चामड्यां खातीर गारांची मोठ्या प्रमाणात शिकार जावपाक लागिल्ल्यान सरकारान गारांची चामडी वापरपाक बंदी हाडल्या. बंदी हाडले उपरांत लोकांनी बोकड्याच्या चामड्याचे पर्याय म्हणून वापर सुरू केला. पूण गाराच्या चामडेंत मेळपी घुमी दुसऱ्या तरेच्या चामड्यांत मेळना अशें तांचें मत. मात पर्यावरण सांबाळपा खातीर तरणाटे हो बदल मानपाक तयार आसात. घुमट आरती गोंयांत सामकी फामाद. आरतेक गाराच्या चामड्यापासून खासा तयार केल्ली घुमटां आनी तो घुमटघात चवथीच्या आरतीचें खाशेलपण. मात गारांच्या चामड्यापासून केल्ली घुमटां वापरपाक सरकारान बंदी घाल्या. अजुनूय लोक पयलींची घुमटां वापरतात, पूण नवी घुमटां करतना पर्यायी उपाय म्हूण बोकडाची वा हेर तरेची घुमटां वापरपाक लागल्यात. कलाकार म्हणटात गाराच्या चामड्याच्या घुमटाचो आवाज आनी हेर घुमटाच्या आवाजान फरक जाणवता, पूण पर्यावरण सांबाळपा विशीं नवी पिढी संवेदनशील आशिल्ल्यान तांकां हो बदल मान्य आसा. घुमटाच्या वादनांतलो बदल कित्याक हांव गेली जवळ 30 वर्सां घुमट वाजयता. घोरपडीच्या चामड्यांतल्यानूच हांव घुमट वाजोवपाक शिकलो, पूण आयज बोकड्याच्या चामड्याची सुद्दां घुमट घेवन हांव वाजोवपाक सुरवात केल्या. मातसो फरक जाणवता खरो. ती जी घुमी गाराच्या चामड्यांतल्यान आमकां मेळटाली ती बोकड्याच्या चामड्यांतल्यान ती मेळूंक शकना आनी वाजयतनाय बी हाताक ती ग्रीप मेळना. पूण तरी आसतना हे बदल हांवें घुमटाच्या हितूंतल्यान मान्य केल्ले आसा, कित्याक म्हाका आमचें एनवायरमेंट, नेचर, इकॉलॉजी सांबाळपाचो एक मुख्य उद्देश म्हाकाय बी पाळपाचो असो दिसता. तरी म्हाका तरुणांक सांगन दिसता की तुमी बी ह्या वन्य संस्कृतीच्या संरक्षणात आपणें जाता तितलें योगदान दिवचें. मातशे त्रास जायत घुमट वादन करतना तो फील नाका येवं, पूण समाजाच्या दृश्टीन, निसर्गाच्या दृश्टीन हें आमी आपणावूंकच जाय. इतले मजगती आसगांवच्या डीएमसी कॉलेजीन राज्यस्तरीय आंतर महाविद्यालयीन घुमट आरती सर्त जाली. पयली सुवात फोंडेच्या जीव्हीएम कॉलेजीक मेळ्ळी, दुसरी सुवात मडगांवच्या दामोदर कॉलेजीक आनी तिसरी सुवात पणजेच्या म्युझिक कॉलेजीक मेळ्ळी. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. आमदारांनी विधानसभेत बोवाळ घाल्या उपरांत कांपाल वाठारांतल्यान चलपी बोटी सरकारान बंद केल्यात. कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालान विधानसभेत हो विशय काडिल्लो. कांपाला जेटी नासतना पर्यटकांक देंवयतात, ताका लागून अपघात जावपाची शक्यताय आमदार काब्रालान उक्तायिल्ली. कांपाल वाठारांत चलपी डॉल्फिन वॉटर स्पोर्ट्स प्रकरण विधानसभेन बरेच गाजले. कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालान हो प्रस्न विधानसभेन काडिल्लो. फॉरेस्ट गार्डन आसा थंय अनऑथरायज्ड एक बोटी घेता आनी ते लँडिंग परमिशन बी काय ना, फक्त चडटा देंवता आनी फाल्यां जर बुडले कोण ते आनी एक बोट आशिल्ली कांपाल सर. ह्या वॉटर स्पोर्ट्सान कांयच बेकायदेशीर ना अशें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्या जेम्स ब्रागांजाचें म्हणणें आसलें. मात आतां ह्यो बोटी बंद केल्यात. There is nothing illegal about any boats. All vessels operating under Inland Vessels Act have been given permission. They are registered and a certificate of service issued to them for operating in the inland vessels, inland waters of Goa. And however, they need to have precaution during rough weather and during foul season, which is prevailing at the moment. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. शिक्षणीक मळार बरी सुदारणा हाडिल्ल्यान आनी बऱ्यो येवजण्यो चालीक लायिल्ल्यान आर्चबिशप फिलीप नेरी फेरावान मुख्यमंत्री पर्रीकाराची तुस्त केली. मडगांव नावेलीच्या रोजरी कॉलेजच्या रुप्या महोत्सवी कार्यावळी वेळार तो उलयतालो. ही कार्यावळ मडगांवां रवींद्र भवनात जाली. पर्रीकार सरकार अल्पसंख्याक शिक्षणीक संस्थांक आदार कायम दवरतले अशी आस्त आर्चबिशपान उक्तायली. नावेलीच्या रोजरी कॉलेजीन रुप्या महोत्सवी वर्सा निमतान मडगांवां रवींद्र भवनात खासा कार्यावळ दवरिल्ली. ह्या वेळार आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रावान शिक्षण मंत्री पर्रीकाराची तुस्त केली. We need the support and the encouragement of our government. We do appreciate the keen interest that he is taking and the various efforts that he is making to improve the quality of education in our state and to introduce different schemes to enhance the same. We only ask that our educational institutions, which are minority institutions, should receive from the government, both at the state and the central level, the consideration and the deference that they enjoy from the general public. शिक्षणात फक्त क्लासींनी शिकता तितलेच न्ही तर प्रॅक्टिकल ज्ञान आसप गरजेचें अशें शिक्षण मंत्री पर्रीकाराक दिसता. There should not be anything which should be lacking, because education ultimately should make a student into a perfect man or woman, and that includes how to sustain in this world. It includes
make them achieve more, because only imparting what is written in the book I think is not adequate. We need to take education to the next higher level where our students, our children are able to multiply the factor what they learn during the schools. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कवळेच्या श्री शांतादुर्गा शिक्षण समितीच्या भांगरा उत्सवा निमतान सप्टेंबर महिन्यात 2 दिसांची शिक्षण परिषद पणजे कला अकादमीत जातली. शिक्षण आणि समाज या विशयावेले ह्या परिषदेक भारतीय शास्त्रज्ञ डॉक्टर रघुनाथ माशेलकार आणि अणु ऊर्जा आयोगाचो आदलो अध्यक्ष डॉक्टर अनिल ककोडकर मार्गदर्शन करतले. आम्ही विचार करतात असो की परिषदेच्या माध्यमांतल्यान हे तरेचे एके तरेचे शैक्षणिक नेटवर्किंग गोंयांत सुरू जावचें. आज जे जाता ते कितें जाता की सगळेच सरकारी धोरण आसा त्याचे प्रमाणे शिक्षण चलता अशें आमी समजता. प्रत्यक्षात ते जाता काय ना हाची तपासणी जायना. म्हणून हे परिषदेत क्वालिटी अश्युरन्स इन स्कूल एज्युकेशन अशे तरेचो सुद्धा विषय आसा. गोंयांतल्या सगळ्या शिक्षण संस्थांच्या शिष्टमंडळांनी ह्या परिषदेत मुजरत वांटो घेवचो अशें आयोजकांनी मागलां. ह्या कॉन्फरन्सा खातीर आमी सगळ्या शैक्षणिक संस्था कडेन संपर्क साधला आनी तांकां विनंती अशी केल्या की तुमचे डेलिगेट येवचे न्ही, तुमचे डेलिगेशन्स येवची. डेलिगेशन्स म्हणजे कितें तर एके संस्थेचें व्यवस्थापन, ते संस्थेचो मुखेली, ते संस्थेतले शिक्षक, ते संस्थेतले पालक अशे प्रतिनिधी येवचे. म्हणजे किमान प्रत्येक संस्थेतले 7-8 जाणांचे मिळून एक डेलिगेशन येवचें. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेऊया एक विराम.